दक्षिण गोंय जिल्हा हॉस्पिटलांत गरजेच्यो अश्यो सगळ्यो सोय सुविधा बेगीनूच उपलब्ध करून दिवपा खातीरचे सगळे यत्न सुरू आसात। ते भायर हांगा नर्सिंग कॉलेज सुरू करपाची प्रक्रिया निमण्या पावण्यार पाविल्ल्याचे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगले। मोती दोंगर मडगांव हांगासरल्या अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिराच्या उक्तावण सुवाळ्यात मंत्री राणे उलयले। आयज आरोग्य क्षेत्रांत जर प्रगतीच्या वाटचाल लावपी हांव जेन्ना मंत्री आशिल्लो आनी बाब दिगंबर कामत मुख्यमंत्री आशिल्ले तेन्नाचेर आमी मडगांवचे काम आमी चालू केल्ले। आयज ते हॉस्पिटल आयज उबे जाल्या, पूण त्या हॉस्पिटलान जायते गोष्टी करपाची गरज। आमचो प्रेस हांगा तो सदां प्रश्न म्हाका विचारता, आबाय केन्ना करतलो आतां करपाक चालू केला। करपाक केन्ना केन्ना एक विचारधारा घेवची पडटा मनान, आनी ते विचारधारा घेवन आमी फुडें चल्ल्या। मडगांव हॉस्पिटलान नर्सिंग इन्स्टिट्यूट आमी चालू करता। 2 फ्लोर आमी चर्चा करून 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 हांव बी थकलो आतां चर्चा करून, आनी पयलीं ठरलेले आयज ते दोन्ही फ्लोर लास्ट फ्लोर जे हांवें ऑलरेडी काल फायल सायन मारून धाडलेले आसा। आमकां नर्सीसची गरज आसा। त्या हॉस्पिटलान मागीर आमी योग्य तरेची सेवा आनी सेंटर ऑफ एक्सलन्स 3 गोष्टीचेर काम चल्लां। एक म्हणजे कार्डियाक, एटलीस्ट एंजिओथोरेसिक नसल्या तरी बी एंजिओप्लास्टी आनी एंजिओग्राफी थंय करपाक जाय। दुसरें म्हणजे आमकां ऑर्थोपेडिकाचे फुल फ्लेज आमकां सेंटर ऑफ एक्सलन्स थंय उपलब्ध करून दिवंक जाय। आनी एक न्यूरोलॉजी म्हणजे खंय एक्सिडेंट जाल्यार रातचे स्ट्रोक बी आयल्यार थंयचे थंय तुमकां आमी थ्रॉम्बोलायज करचे। आतां स्ट्रोक आयल्यार तुमकां तेजे सांगता